नमस्कार आणि योगकार तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल। हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर काल आमच्या मुरगांवांत एक मेडिकल कॅम्प जालो आणि मेडिकल कॅम्पाक हेल्थ मिनिस्टर येवंक ना। हेल्थ मिनिस्टरान फोनाचेर भाशण दिलें आणि फोनाचेर भाशण दितना तेणी आमदाराची बरी स्तुती केली। ह्या 3 वर्सांत खंय तेणी खूब 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 कामां केली। ह्याच्या पयलीं खंय ती कामां बीन जावंक नासलेली। खंय कितें म्हाका दिसता विश्वजिताक कोणी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला म्हणून तो असो उलयलो। कितें आयज मुरगांवांत कितें परिस्थिती आसा ती खबर आहा विश्वजीत बाब? मुरगांवची परिस्थिती पळय उमऱ्याचेर मेळटली तुका। मुरगांवची परिस्थिती हो कोळसो हो पळय हो कोळसो सगळो उमऱ्या सगळ्यांच्या उमऱ्यार हो कोळसो मेळटलो तुका। आणि हो कोळसो मरे हो कोळसो आमी मरे डेली लायफान जेयता खाता पिता। आमची भुरगीं ब्रीथ करता, कोण कॅन्सरान मरता, कोण लंग्स प्रॉब्लमान मरता। कितें आयज ह्या कोळशा खातीर आयज आमी दूख भोगता। आणि कोणा खातीर ह्या आमदारा खातीर। ह्या आमदाराक कोळसो काडपाक हाडलेलो पूण तेणें तो कोळसो काडूंक ना। उलटे कोळशाच्या दुयेंसाचेर तो आयज मजा मारता, मिरयता। आणि तूं तेच्या वाटेन तेका भाव 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 करता। हो भाव बीन म्हणू नाका, हो प्रॉपर्टी सोदून येतलो तुजी। कविता बरयल्या आयक आतां मातशी बारीकशी कविता बरयल्या। विश्वजिताक काल भाव सांपाडलो, कुंभाक तो सांडलेलो, अचानक तो मुरगांवांत सांपाडलो। विश्वजीत खूब खूब खुश जालो। खूब वर्सांनी तो त्याच्या वांगडा फोनार उलयलो। भाई तुजो भाव खूपच मदान जाला। हालींच तेणें आपूण गुंडा म्हणून वक्तव्य केला। आमदार जावन तेणें लोकांक नाका केला। पयशा खातीर खूपच अपापी आनी लाचार जाला भाव तुजो। भाई तो लोकांक कोळसो खावयता, हो कोळसो खावयता। बरे लोकांक दुयेंसां दिता म्हणून खूब लोक शीक पडटा, कोण लंग्स प्रॉब्लमान मरता, कोण कॅन्सरान मरता। आणि हो तुका हॉस्पिटला बांद म्हणटा। विश्वजीत भाई पयलीं कोळसो बंद कर, आमचेर मोठो उपकार कर। चिखली हॉस्पिटल खूब मोठें आसा, तेतूनच डायलायसीस सेंटर कर। सगळी दुयेंसां कोळशा खातीर जाता। सरकार आमची मडी मेजता, भुरग्यांच्या जिवा वांगडा खेळटा। कोळसो बंद करशीत जाल्यार हॉस्पिटलाची गरज नाशी दिसता। विश्वजीत 4 दीस मुरगांवांत जेवपाक यो म्हणटा। कोळसो कसो खाता आमी तो दाखयता। कोळशाचो त्रास कसो जाता तो दाखयता। कोळशाचो बुरसो वास कसो येता तो दाखयता। तुजो भाव ह्या कोळशाचेर कितें खाता तो दाखयता। हो कोळसो आमच्या जेवणान आसता, हो कोळसो आमच्या उदकान आसता। विश्वजीत भाई पळय हो कोळसो। इतके दीस तूं एकटो आसलो, हो दळिद्री भाव तुका मेळ्ळो। आता तुज्या प्रॉपर्टीचो वांटो सोदतलो, पप्पा कडेन मम्मी कडेन हळूच वचोन सायन घेतलो। सांगू शकना कदाचित सगळी प्रॉपर्टी आपल्या नांवार करतलो, हे गुण आसा तेच्यात। अरे भाई तो कोणाचोच जावंक ना, तुजोय तो जावपाक शकना। जेंच्यांनी निवडून हाडलो तेंचोच जावंक ना। लोकांच्या तोंडाक फुसली तेणी पानां, शपथी खावन देवाक सुद्धा सोडूंक ना। खोटे शपथी खावन तेणी देवाक सुद्धा सोडूंक ना। तुजो भाव तांडव करता, सरकारी अधिकाऱ्याक धमकी दिता, आपूण एक गुंडा म्हणटा, तेंका भंय घालता। तेका तू आयज आपलो भाव म्हणटा। तो सरकारी अधिकाऱ्यांक धमकी दिता आणि तेका तू आयज आपलो भाव म्हणटा। भाई प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट सारखे दवर। हो करतलो ना जाल्यार तुका वावर। मम्मी पप्पाक सांग दार बंद दवर। सेक्युरिटी सांग हेचेर लक्ष दवर। तुजो भाव पयशा खातीर महाभयंकर। विश्वजीत बाब पळय आयक सांगता ते, हो कोळसो मरे आमच्या मुरगांवच्या लोकांच्या जेवणान आसता। परत तुका सांगता। आणि ह्या कोळशा खातीर मरे आयज लोक दुयेंस पडटा आणि हे वाचोवपाक हो हॉस्पिटल बांद म्हणटा तुका। कळ्ळें तुका? बेश्टो बळी पडो नाका। होच तो मनीस जो तुका सांगून गेल्लो आपूण तुज्या वांगडा रावतलो म्हणून, आणि मागीर तुकाय धोका दिलो तेणी। आता कितें तुमचें बरेपण जालां तें आमकां खबर ना। ओके, देव बरें करूं। Please subscribe to my channel.